जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडटोच धाडले पोरगोटूंक बरी खबर संवसाराक तेच बरी दिली आज्ञा दुयेंतीची पेस्पिडा बरी करपाक जायतो तो खोस घेवन गांवांनी भोंवून वावुरले बरी खबर सगल्यांक दिवपाक तेच बरे खबरे वरवीं संवसाराचे रूप नवें करपाक जेजूची खबर परगोडटा आसतना जायतोच लोक तुय कोवेर जाता ताचे शिकवणेन वायट रस्तो सोडून लोक बरो मारूंक दोत्ता अशें एकवटान ते वावरीत आसतना ताका आनीक मनशांची गरज पडटा जेरुजाल्याक ते आनीक 7 जाणट्यो भोगत्यांक विचून काडटा त्या सातामध्ये एक बावाडती मनीस आसलो ह्यो बिरांतीन आपलें जिवीत सादतालो जेजूची बरी खबर संवसाराक परगोटूंक आशेतालो इतलो ओपण आनी करताचो बावाड ओचोऱ्या आनीक बिजबितां कोत्तालो दुसरो न्हय कोणसा दिसत्यो आमचो पात्रोण पयलो मारतीर व्हरतलो नाका जालेली बोगलांटां घालून इस्तेवांक मारूंक ताणी कुशेल केलो चोरूय तो भियोंक ना काळजीदार सोबे माजार उलयतालो स्वर्गार वयर लावून आपले दोळे स्वर्गू पडलोलो ताणें देखलो शारा भायर व्हरोन पात्रांनी मारून ताचो जीव काडलो मोठाना बिमयेर रावन स्तेवान म्हटलें दुनिया बोगोस ताका हें कोस्तूप ताचें पयलो मारतीर मेलो तो पोरगोटूंक शास्त्र देवाचें आमच्या गांवचो जावन आसाय तूं पात्रोण बेसांव घालचो मेस्तांचेर कुरपेचें शिकोय आमकां नितीक राव उबे आनी जावं गोवाय स्वताचें 26 डिसेंबराचे दोबाजी जावन आसा दीस तुजे पोरबेचो मोठ्या कोणगोणान आनी उमेदीन पाळटाव आमी दीस तुजो सोगोट एकठांय जावन पूज तुवो मागता वाला शिरो तुजे कुरपेचो
बागीवून स्तेवान सांबाळ कोर परदेसान आसलेल्या जुंयकारांचो. इटालिया देसान त्या वेनिसच्या शारान आसा व्हड रोज बागीवून इस्तेवाची. पयला हांवें खूद दोळ्यांनी ती इग्रोज जायत्या शेंकड्यांची. तशीच आमच्याय गोंयांत आसा जुंयां इग्रोज मानान भेटयलेली वयल्या सांताची. सांतीच त्यो जुंवेकार म्हणो तोरीच नीज अस्मिताय आमची. सांतीच देवान दुस्मानाक बोगशिले वताना नितीक स्वताक उबो रावोंक. तेच पोरी कुरपा दिसायबा आमकां स्वताचे गोवाय जावं. आमचेर चुकलेल्यांक आमी बोगशिना फाटीं रावोन हांव ताका खासलावं. बागीवून स्तेवाची देख घेवन गोंया बोगसून मोगान जियोंक. आमच्या पात्रोणाची देख घेवन गोंया बोगसून मोगान जियोंक.